नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सुभाष वेलिंगकार दिवचले पुलीस स्टेशनार हजर। चौकशी अधिकाऱ्या मुखार वचून दिले स्टेटमेंट। पुलीस म्हणटा वेलिंगकाराचे चौकशेक सहकार्य परत आपयतले। वेलिंगकाराक हायकोर्टान अंतरीम थाकाय। सध्या अटक ना। आजूच दिवचले पुलीस स्टेशनात पुलिसां मुखार चौकशेक हाजीर रावपाची तयारी। फुडली सुनावणी मंगळारा। सावड्डे 70 तोणीर धबधब्यार 30 वर्साचो तरणाटो बुडलो। मूळ मध्य प्रदेशचो। इश्टा बरोबर गेल्लो भोवणेक 24 वरां उपरांत बॉडी लागली हाताक। उद्देजक रतन टाटा 86 वर्सांचे पिरायेचेर संवसाराक अंतरले। देशभर दुखवटो। निमणे संस्काराक उद्देजक, घरमंत्री शाह, मुख्यमंत्री, मंत्री, सेलिब्रिटींची आर्गां। बिराडाक दवरून टेनंट व्हेरिफिकेशन करिना त्या घरकारांक 10,000 फायन आणि पुलीस केस। मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। टेनंट व्हेरिफिकेशनाक मुदतवाड। बागा दर्यान सायट सिंगाक गेल्ली बोट उमतली। बोटींत आशिल्ले 15 टुरिस्ट जॅकेट घातिल्ल्यान साल्वार। नुस्तेमारांनी केले साल्वार। 2 जाण जीएमसीन। कोलवाळे जेलीन कैद्यान स्वताक उजो लावपाचे घडणुकेची मानवाधिकार आयोगान घेतली दखल। कलेक्टर आयजीपीक नोटीस। चौकशी करून मागलो रिपोर्ट। आणि म्हादयचेर पिवपा उदका प्रकल्पाक गोंय सरकाराची कारण नासतना हरकत। कर्नाटकाची केंद्राक कागाळ। कोर्टान प्रकल्प आडायल्लो ना। केंद्रान बावटो दाखोवचो। खबरो विस्तारान। सेंट झेवियराचे डीएनए टेस्टीचे वादांत कोर्टाचे अंतरीम थाकाये उपरांत सुभाष वेलिंगकार बेरेस्तारा सांजे दिवचले पुलीस स्टेशनार। ताणे चौकशेक सहकार्य केला। विचारिल्ल्या प्रस्नांक जापो दिल्यात। परत चौकशेक आपयतले म्हूण पुलीस सांगतात। दिवचले पुलीस स्टेशना भायर वेलिंगकाराच्या समर्थकांचो जमाव। आज सुभाष वेलिंगकर यांचे बिचोली पोलीस स्थानकान हजेरी लावपाची आसली। त्या निमित्तान त्यांच्यानी 1:04 सुमार डिचोलीचे जे हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटलाच्या फाटल्या दारासून कॅन्टीनीसून ते हांगातले पीआयचे ऑफिस आहे त्या पीआयच्या ऑफिसान पावले। त्याचबरोबर त्यांच्यानी आपल्या भितरले जी लेखाजन जे आहा ते क्लियर केल्या उपरांत त्याचबरोबर त्यांची जी गाडी आसली ती गाडी हॉस्पिटल आसली ती गाडी हॉस्पिटला कडल्यान ती पावली हांगासर पावतकीर तुम्ही फाटसून पळयता आसत त्यांनी हांगा पार्क केल्ली आणि पार्क करतकीर 5 मिनटांनी त्यांच्यानी गाडी जी हांगलोन हांगासर जी आहा ते डीवायएसपीचे एंट्री जी आहा ती एंट्रीचेर त्यांच्यानी गाडी पार्क केली। त्या 5 मिनटाच्या पार्किंगेच्या उपरांत लगेच ताबडतोब सुभाष वेलिंगकर हे ऑफिसांतल्यान भायर येयले आणि मिडियाशी खंयच संपर्क न करता त्यांच्यानी जितके आपले स्पीड वाडोवन वचोंक मेळटा त्या स्पिडीन त्यांच्यानी हांगासून भायर गेल्ले आहा। त्याचबरोबर डिस्कशन जे कितें जालां तें अजून माध्यमा कडेन तेंच्यांनी डिस्कस जावंक ना आणि फुडली जी जी त्यांच्या कोर्टा तर्फे कितें कार्य चल्ला ते फुडें चलता। प्रेसिडेंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे। सुभाष वेलिंगकाराक हायकोर्टान मंगळार मेरेन अंतरीम थाकाय। पणजे सेशन्स कोर्टान अटकपूर्व जामीन न्हयकारल्या उपरांत तो अटकपूर्व जामिनाक हायकोर्टान गेल्लो। बेरेस्तारा 5 मेरेन दिवचले पुलिसां मुखार चौकशेक हाजीर रावपाचे उतर वेलिंगकारान हायकोर्टान दिले। सध्या अटक ना। चौकशेक तो कसो रिस्पॉन्स दिता तसो पुलीस कोर्टाक मंगळारा रिपोर्ट दितले। So since he wants to surrender, let him surrender today 4 o'clock or 5 o'clock. He will surrender before Bicholi police station. And PIAक direct केलो आहा that he has to comply with section 35 of BNS, 35 part 4 and 6, which requires that जर accused cooperate करिना, investigation cooperate करना,
तेन्ना ताका अरेस्ट करपाचे ग्राउंड्स आसतले, नाजाल्यार अरेस्ट जावचे ना. सो इफ एंड ओनली इफ अक्यूज डज नॉट कोऑपरेट, तो हायड करता, कितें तरी कन्सील करता, तेन्ना द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मायट अरेस्ट. अदरवायज it is as good as interim relief if you go to see, because he has been allowed to appear before the police station today by 4 or 5. Before that, there is not going to be any arrest. And since he has made a categorical statement that he is surrendering, and surrendering is the best course for him, because if he does not surrender, he would not be eligible for protection. Since he is going to surrender, then what is important is that he is coming before the authorities, whereas all this while he has been absconding. And when he himself says that he has to, he'll appear before the court, he'll appear before the police. The police have said that they will not arrest him if he appears as per the notice, and that was what is the law is. So if going by the law also, it has been followed to the T right now in the High Court, and the matter is now posted for compliance by next week, next Tuesday, and we'll have to see what happens today after investigation is completed. 70तल्या सावड्ड्या तोणीर धबधब्यार 30 वर्साचो तरणाटो बुल्लो पंकज राजपूत मूळ मध्य प्रदेशातलो कानोळे एका हॉटेलांत कामाक आसतालो. इश्टा बरोबर धबधब्यार पिकनिकेक गेल्लो. सुमार 24 वरां उपरांत ताची बॉडी मेळ्ळी. नमस्कार, आम्ही सध्या सत्तरी तालुक्यातल्या सावड्ड्या पंचायत क्षेत्रांत येवपी जो तोणीर म्हणून जो वॉटरफॉल आसा, त्या वॉटरफॉलाचेर सध्या आमी हांगासर आयिल्ले आसा. आणि काल हांगासर एक वायट इन्सिडंट घडलो. तो म्हटल्यार जवळ जवळ काल दनपारां जे कांदोळे हांगासर एक 5 स्टार रिसॉर्ट आसा, त्या रिसॉर्टांतले 7 ते 8 भुरगे हांगासर न्हावपाक गेल्ले, आणि तेतूंतले एक भुरग्याक मरण येल्लें आसा. आणि काल जेन्ना ही गजाल फायर ब्रिगेडीक वापय जेन्ना कळ्ळी, तेंच्यांनी तेन्ना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केलें. आणि स्टार्ट केल्या उपरांत काल राती काळोख जालो म्हणून ऑपरेशन तांकां स्टॉप करचें पडलें. आणि ताचे उपरांत आयज परतून सर्च ऑपरेशन परतून स्टार्ट केलें. फायर ब्रिगेडी बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असले, पोलीस असले, आणि अलॉंग विथ विलेजर्स अशें सगळ्यांनी मेळून तें ऑपरेशन स्टार्ट केलें. आणि आयज दनपारां त्या भुरग्याची बॉडी आसा ती रिकवर जाल्ली आसा. त्या भुरग्याचें नांव आसा तें पंकज राजपूत. तो मूळ रावपी मध्य प्रदेश हांगचो. सध्या पोलीस हांगासर फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें हांगासर करतात, आणि हेच्या उपरांत ताका वाळपय हॉस्पिटलांत शिफ्ट करून रोखडोच पोस्टमॉर्टमाक धाडपाचो आसा. सांगपाची गजाल अशी म्हटल्यार आमी आमच्या माध्यमांतल्यान खूब फावटी तुमकां सांगता की अशे जे रिस्की वॉटरफॉल आसता ते रिस्की वॉटरफॉलाचेर तुमी येनाकात. जो मेरेन लोकल कोण तरी तुमच्या बरोबर आसना तो मेरेन तुमी येनाकात, जेणे करून असले इन्सिडंट घडचे ना. लोक कितें करतात की असले खंय ना खंय तरी इंस्टाग्रामाचेर किंवा फेसबुकाचेर रिल्स पळयतात, असले वॉटरफॉलांचेर येतात, आणि असले दुर्दैवी मागीर वायट घटना घडटात. सो ह्या भुरग्याची जी बॉडी आसा ती रिकवर जाल्ली आसा, आणि फुडले प्रोसेस जे आसा ते वाळपय पुलीस करीत आसात. सत्तरीच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. उद्देजक रतन टाटा संवसाराक अंतरले. 86 वर्सांचेर ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत निमाणो स्वास घेतलो. एक संवेदनशील राष्ट्राभिमान बाळगुपी नम्र उद्देजक गेलो. देशभर उद्देग सामाजीक राजकीय मळार दुखवटो. 2 दिसां फाटीं ताची भलायकी बरी ना, आयसीयूंत आसा म्हूण रिपोर्ट येताले. बुधवारा राती निमाणो स्वास घेतलो. मुंबय सांजे निमाणे संस्कार जाले. ज्येष्ठ उद्योगपती आणि टाटा समूहाचो अध्यक्ष रतन टाटा संवसाराक अंतरलो. पिरायेच्या 86व्या वर्सा ताणें निमणो श्वास घेतलो. ताणें उद्देग मळाचेर केल्लें काम तोखणाय करपा सारकें आशिल्लें. भौशीक मळाचेर केल्लें काम प्रत्येकाक अभिमान दिसपा सारकें. ताणें निमणो श्वास घेतले उपरांत देशभर दुख्खाचें ल्हार पसरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बिराडांची म्हायती दिवना जाल्यार तांकां 10,000 रुपयाचो तालाव खेरीज पुलीस केस. मुख्यमंत्री उलयला. टेनंट व्हेरिफिकेशनाची आज मुजत सोंपता. जाणी अजून मेरेन टेनंट व्हेरिफिकेशन पुराय करूना तांणी फुडल्या 3-4 दिसांत करची. मुख्यमंत्र्याचो उलो. ना जाल्यार खंय परिणाम भोगपाचे. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. गोंय सरकारच्या टेनंट व्हेरिफिकेशन बिल पास जाल्या उपरांत आमच्या पुलिसांनी खूब मोठ्या प्रमाणात टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात केला. आयज खरें म्हणजे 10 तारीख ही लास्ट डेट दिल्ली आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें म्हणून.
ह्या टॅनंट व्हेरिफिकेशनाक धरून जेंच्यांनी आजुनूय करूंक ना ते विलिंगली येवन करचे आनी विलिंगली जर येवन केलें ना ते बी जाता तितके बेगीन करचे आनी विलिंगली येवन जर केलें ना आनी जर फाल्यां सकाळी पुलीस येवन थंयसर जर व्हेरीफाय करून जर टॅनंट आसा म्हणून कळत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली म्हणून म्हणटा फुडले सुद्दां एक 4-5 दिसांक स्वताहून येवन केलें कांय हरकत ना पुलीस वील कॉपरेट पुलीस वील सपोर्ट चुकीचो थोडे जाण जे आहा पयलीं 200 रुपया फॉर्माक घेता आनी कितें घेता हे लोकांच्या तकलेंत बेश्टच घालपाक लागलेले आसा कोणूच खंयसरूच कसलेच पयशे घेयना आपल्या घरान जर रुमाक रावता आसत जाल्यार ते येवन रजिस्टर्ड करचें आनी तांच्यांनी तेजो ID प्रूफ दिवचो हे फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर ज्याच्या घरान आमी मनीस दवरता तेज्या हिता खातीर आमी पयले आयज पर्यंत जेका आमी भाड्याक दवरता तोच आपल्या घरांतली चोरी करुनी गेल्लो आसा वेगवेगळे इन्सिडंट्स हे जे आहा पयलीं मर्डर पासून ते बाकीचे सगळे रेप पर्यंत हे सगळे इन्सिडंट्स सुद्दां अशा काही लोकांच्या खातीर जाता पण काही लोकांच्या खातीर जाता आसतना आमी प्रिकॉशन घेवप गरजेचें आसता ती प्रिकॉशन घेतली आसता जाल्यार टॅनंट व्हेरिफिकेशन बिलाक धरून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी कोणी उरला तेंच्यांनी स्वताहून कॉपरेट करचें अदरवायज पुलीस घरा वचून करीत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली आनी बाकीच्यो इन्क्वायरी सुरू जातली फुडले 4-5 दीस तांकां 4-5 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी कंप्लीट घेऊया कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस घरा घरांनी पंचामृता म्हादय पिवपा उदका प्रकल्पाक गोंय सरकार कारण नासतना हरकत घेता म्हूण कर्नाटकाचो आरोप कोर्टान प्रकल्प स्टे केल्लो ना म्हूण केंद्र सरकारान वेळ काडिनासतना पर्यावरण परवानो दिवन ह्या प्रकल्पाक बावटो दाखोवचो म्हूण कर्नाटकाची मागणी राष्ट्रीय रानवटी जीव मंडळाचे स्थायी समितीचे 80वे बसकेंत ह्या प्रकल्पाक क्लिअरन्साचो विशय आयलो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेसकल काल बुधवारा राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची दिल्ली हांगासर बैठक झाली या बैठकीत म्हादईच्या जो कळसो नालो आसा तो उडोवपाचो विशय आसा तो अजेंड्याचेर आशिल्लो त्या वेळाचेर ह्या बैठकीत कर्नाटक कडल्यान युक्तिवाद करण्यात येल्लो त्या वेळाचेर गोवा सरकारान ह्या कळसा आणि भंडोरा या नाल्याचे पाणी वळोवपा खातीर विनाकारण आक्षेप घेतिल्लो आसा असो आरोप कर्नाटकांतल्यान केल्लो आसा तशेंच न्यायालयान या प्रकल्पाक स्थगिती दिवंक ना किंवा स्थगिती आदेश दिवंक ना तेका लागून केंद्र सरकारान बेगींतल्या बेगीन ह्या प्रकल्पा खातीर पर्यावरण परवानो दिवचो मंजुरी दिवची अशी मागणी तेंच्यांनी ह्या युक्तिवादात केल्ली आसा त्या वेळाचेर ह्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीन तांकां ह्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रां आसात ती सादर करपाचो सूचना दिल्ली आसा ही कागदपत्रां सादर केल्यानंतर आमी तेजेर सविस्तर चौकशी करून आमचो डिसिजन निर्णय आसा तो आमी दितले अशेंही तेंच्यांनी ह्या वेळेचेर कर्नाटकाक सांगितलेले आसात प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे कर्नाटकाच्या वतीन हे बसकेत वन विभागाचो अतिरिक्त मुखेल सचिव एन मंजुनाथ प्रसाद वांटेकार जाल्लो उत्तर कर्नाटकांतल्या लाखांनी लोकांक पिवपाच्या उदकाची पुरवण करपी हो प्रकल्प आसा अशें प्रसादान म्हटलें राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या तज्ञ पंगडान ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाची शिफारस करून 9 महिने जाले देखून सगळ्याच बाबतीत विचार करून ह्या येवजणे खातीर पर्यावरण परवानो दिवचो अशी मागणी प्रसादान केल्या मजगती गोयच्या प्रधान मुखेल वन संरक्षकान कर्नाटक शिपणावळ महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाक वन्यजीव संरक्षण कायदो 1972 प्रमाण कारणां दाखय नोटीस दिल्या गोय सरकाराच्या संमती बगर कर्नाटक सरकारान प्रकल्प हातीन घेवचो न्हय असो आदेश गोयच्या प्रधान मुखेल वन संरक्षकान जारी केल्लो हो आदेश जारी करपाचो अधिकार गोय सरकाराक ना हो आदेश रद्द करचो याचिका कर्नाटक सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे बागा दर्यान टुरिस्टाक घेवन सायट सिईंगाक गेल्ली बोट उमतली बोटीन कर्नाटकाचे 15 टुरिस्ट आशिल्ले ल्हाराच्या नेटार बोट उमथली नुस्तेमारीक गेल्ल्या नुस्तेमारांनी टुरिस्टांक रेस्क्यू केले लायफ जॅकेट घाल्ले म्हूण सगळे साल्वार बोट उमतली तेन्ना 8 जाण पोनाच उरले तातूंतले 2 क्रिटिकल तांकां GMCन घाले आताच बागा बिचार एक
सायट सीइंग करपाक बोट वयताली मदींच एक अपघात जाल्लो आसा. कर्नाटकांतले ट्युरिस्टांक घेवन वयताली मदीं पावतकूर व्हडले ल्हार येयले खंय आनी बोट परती जाली आनी हो अपघात जालो तेन्ना जे बिचार जे फिशरमॅन आसले तेंच्यांनी हेल्पा खातीर धांव घेतली आनी तेंच्यांनी ताका रेस्क्यू केल्ले आसा. आनी आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे बोट परती जाली मदीं खंय बोटी पोना खंय 2 जाण शिरकली. तांकां काडपाक मातसो तांकां त्रास जालो पूण सगळ्यांनी जॅकेट घातिल्ले म्हणून ती साल्वार खंय. आनी आमकां अशी म्हायती मेळटा 2 जाणां बरीच इंजर्ड आहा तांकां सोमतेच लागच्या कांदोळे PSC सेंटरान ट्रिटमेंटा खातीर हाडले आनी आतां तांकां GMCन व्हेला अशी आमकां म्हायती मेळटा. बाकीच्यांक कोणाक काय जाल्लें ना फक्त 2 जाणांक बरी इंजरी जाल्ल्यो आसा अशें आमकां म्हायती मेळटा. आनी तेंच्या हितून धाकटी भुरगीं सुद्दां आसली खंय ती 2 वर्सांची आसली अशी आमकां म्हायती मेळटा. आनी हो सगळो प्रकार कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो तेंच्या कानार पडलो. तेंच्यांनी सोमतेच ऑन द स्पॉट गेले आनी तेंच्यांनी विजीट दिल्ली आसा आनी कलंगूटचे PI तो ऑन द स्पॉट आसले. प्रुडंट मीडिया खातीर सौरव शिरोडकर. किसको बोट गए? पैसेंजर को ले गया था, उसमें बोट पलट गया था. हाँ 12 जन को 20 जन को ले गया. और किसी को कुछ लग गया? किसी को कुछ लग गया? नहीं, सब ठीक था. आप कहाँ से आए थे? आप कहाँ से? कर्नाटक है, मैं झारखंड. ओके ओके. और कितने जन थे बोटी में? कोई नहीं है, किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं, सब लोग ठीक है. कोलवाळे जेलीन कैद्यान स्वताक उजो पेटयले उपरांत गोंय मानवाधिकार आयोगान दखल घेतली. आयोगान कलेक्टर आनी IGPंक नोटीस काडल्या चवकशी करून खंय रिपोर्ट दिवपाचो. कैदी राजू दासान खंय आंगार सॅनिटायझर ओतून उजो लावन घेतलो. 40% लासला GMCन घाला. 2019 तो भितर पडिल्लो. काल जो कोलवाळे जेलीन जो इन्सिडंट घडलो, इन्सिडंट असो आसलो की जेन्ना भितर प्रिजनर्स तेणे आपल्याक डिस्पेन्सरीन काम करता तितून आपल्याक लॉक केले आनी आंगार सॅनिटायझर ओतले आनी मागीर तेणे आपल्याक पेटोवन घेतलो. तेन्ना ही गजाल कळ्ळी तेन्ना सायडीक जे ते जेल गार्ड बी कोण आसले तेंच्यांनी येवन बेगीतले बेगीन तेंचे दार फोडले आनी ताका भायर काडलो. तो ताका डायरेक्ट GMCन हांगा शिफ्ट केल्लो. आतां मेळटा त्या म्हायती प्रमाण तो आतां तेजी जळवलो तो 40-50% जळवलो आसलो पण आतां तेजी खंय तरी तो स्टेबल आहा कसो दिसता. पण आजुनूय डॉक्टरान ताका की तेजो स्टेटमेंट घेवपाक आजून तो रेडी ना म्हणून अशें तेंच्यांनी आतां कळोन येता. सो ह्याच्या बाबतींत ही जी घडली तेजे मागीर ह्युमन रायट्सान आतां एक नोटीस काडल्या जे IG प्रिजनर्स आनी दुसरे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आहा तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन हितून इन्क्वायरी करपाची दोगांच्या हितून कितें जालां आसतलें आनी रिपोर्ट हो बेगीतल्या बेगीन आपल्याक दिवपाचो म्हणून आतां ह्युमन रायट्सान सांगलां. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. 1827 सावन परंपरा, शुद्धताय, विश्वास, पारदर्शकता आणि नवनिर्माण ही 5 सुत्रां सांबाळून चंदू काका सराफ ज्वेलर्स वेवसाय करता. बेळगांवां भांगराच्या शोरूमाचे बेरेस्तारा हनुमान मंदिरा मुखार खडे बाजारान उक्तावण जाले. उक्तावणा निमतान खासा ऑफरी 11 तारखे मेरेन येवपी पयल्या 15,000 गिरायकां खातीर खासा इनामां. 1827 सावन आज मेरेन गिरायकाच्या विश्वासाचेर वेवसाय करपी आणि येस जोडपी चंदू काका ज्वेलर्स. बेळगांवा भांगराच्या शोरूमाचे बेरेस्तारा हनुमान देवळाच्या मुखार खडे बाजारांत उक्तावण जालें. 11 तारखे मेरेन येवपी पयल्या 15,000 गिरायकां खातीर लॅपटॉप, स्कूटर, मोबायला सारकिल्ल्यो खंय खास इनामां. We love the jewelry. There are a lot of offers going on in the store. And most importantly, jewelry has different aspects which is very practical in today's world. That kind of jewelry we have showcased in our store. We have got a very good response from the customer. So I hope to see you in this store. Thank you. मंकी पॉक्साविशीं जागृताय करची, दुयेंसाची पुराय म्हायती लोकांक दिवची म्हूण भलायकी खात्याचे PHC CHCंक निर्देश. दोतोर उत्कर्श बेतोडकार उलयलो. दुयेंस कशें पातळटा ताची लक्षणां हे विशीं लोकांक कळूंक जाय. मंकी पॉक्साची लक्षणां दिसल्यार खंय तपासून घेवचें. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.